आमच्या वांगडा आसा आमचो सान आंद्रेचो MLA विरेश बोरकर आनी आयज आमची प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती गोवा युनिवर्सिटीच्या मुद्द्याचेर। सगळे जाण जाणा की गोवा युनिवर्सिटी ही गोंयच्या शिक्षण क्षेत्रांत कितलो एक इम्पॉर्टंट घटक आसा तो। गोवा युनिवर्सिटी ही गोंयची एकूच अशी युनिवर्सिटी आसा ज्या जाग्याचेर भुरगे वयतात, हायर एज्युकेशन घेतात, थंय PhDs करतात, स्कॉलर जातात आनी थंय कामाकूय वयतात आनी थंयच्यान भायरूय बरे बरे इन्स्टिट्यूशनान बरे बरे ऑर्गनायजेशनान वचून काम करतात, व्हडल्या व्हडल्या पोजिशनाचेर काम करतात। आतां एक अशी गजाल घडली की थंयचो जो गोवा युनिवर्सिटीचो वायस चॅन्सलर आसा डॉक्टर मेनन, तेणे एक स्टेटमेंट केलें। तेजें स्टेटमेंट आमी वाचलें। त्या स्टेटमेंटान आमकां कळ्ळें अशें दिसलें की तो गोंयचे जे आमचे भुरगे आसात, गोंयचे जे तरणाटे आसा जे गोवा युनिवर्सिटीन काम करपाक सोदतात तांकां तेंचेर खंय तरी इनजस्टीस करपाक सोदता। आमी अशें वाचलें की तो म्हणटा की गोंयचे जे युनिवर्सिटीचे रँकींग आसा, NIRF जे रँकींग आसा तें रँकींग बिकॉज ऑफ डॉमिसायल तें रँकींग कमी जाता, नाजाल्यार देंवता, नाजाल्यार वाडना, असो तो आपले स्टेटमेंट करता। हें स्टेटमेंट आमकां अजिबात मान्य ना, कित्याक हे स्टेटमेंट जेन्ना तो करता की डॉमिसायल भुरग्यांक हांगा घेता म्हणून जर आमचें रँकींग देंवता अशें जर तो म्हणटा जाल्यार हो आमच्या गोंयच्या स्कॉलरांचेर, गोंयच्या भुरग्यांचेर आनी गोंयकारांचेर एक गोंयकारांचो एक इन्सल्ट असो आसा, असो आमकां तरी दिसता। कित्याक गोंयान इतले स्कॉलर जावन गेले, इतले सायंटिस्ट जावन गेले, कितलेशेच आजून आसात आनी कितलेशेच जगाच्या फाटीर व्हडल्या व्हडल्या ऑर्गनायजेशन, व्हडल्या व्हडल्या इन्स्टिट्यूशनान बऱ्या बऱ्या जाग्याचेर काम करतात। आनी आयज जेन्ना हो मेनन, हो वायस चॅन्सलर जेन्ना अशें स्टेटमेंट करता तेन्ना ताचो निशेध हो जावपाक जाय। फक्त तुमी गोंयकारांक थंय कामाक घेता म्हणून जर आमचें रँकींग देंवता जर तो म्हणटा, NIRF रँकींग जर देंवता म्हणटा, हें फूल चुकीचें आसा। वायस चॅन्सलरा कडेन आमी ताका विचारपाक सोदता की तुज्या कडेन कसलो डेटा आसा, कसलो सायंटिफीक एविडन्स आसा की गोंयकारांक घेता तुमी म्हणून युनिवर्सिटीचें रँकींग देंवता, हें तेणें दाखोवचें, हें प्रेजेंटेशन तेणी करचें। लोकांकूय कळपाक जाय की गोंयकार जो युनिवर्सिटीन काम करता तो लायकीचो आसा काय ना तो। कित्याक आमकां तरी दिसता, आर्जीक तरी दिसता जो आमचो गोंयकार थंय काम करता तो लायकेचो आसा, आनी मेननाक जर दिसता ते लायकेचे ना आनी फुडें जे गोंयकार रिक्रूट करतले ते लायकेचे नासतले आनी तांकां लागून गोंयकारांक लागून हो रँकींग देंवता जाल्यार हें चुकीचें आसा। रँकींग देंवपाक भरपूर गजाली रिस्पॉन्सिबल आसा। भितर युनिवर्सिटीची इंटरनल इनएफिशियन्सी आसतली, मागीर डिपार्टमेंटल जो रिसर्च वर्क आसतलो तो आसतलो, मागीर जो रिसर्च करता तांकां जो सपोर्ट दिवपाक जाय तो सपोर्टाक लागून आसतले, लायब्ररीचो जो अंडरयूज जाता तें आसतले, अशे भरपूर गजाली आसा जेका लागून हे रँकींग देंवता आसतलें। विदावट एनी प्रॉपर स्टडी ऑफ, विदावट एनी एविडन्स हो स्टेटमेंट करप हो चुकीचो आसा। आनी हो स्टेटमेंटूय केला तेणी जाल्यार तो बेश्टो करूंक ना। आयज कितें जालां तुमी पळयता, तो NIO जावं, तो गोवा शिपयार्ड जावं, आनी आतां ही गोवा युनिवर्सिटी, हे सगळ्यांचे जे हेड जे आमी व्हरून बसयला हे सगळे भायले, आनी हे भायले जे हेड आयज गोंयांत येवन बसलात पळय हांकां आपल्या लोकांक थंय भरपाक जाय आनी म्हणून हांकां गोंयकार थंय कामाक नाका म्हणून हेंच्या पोटान दुखपाक लागता। हो जो मेनन आसा हो केरलाच्यान येयला, गोंयान रावला, इतलीं वर्सां तो आतां युनिवर्सिटीन आसा, पूण कोंकणीक रिस्पेक्ट दिवपाक जाय हें तेज्या मनान ना, गोंयकारांक रिस्पेक्ट दिवपाक जाय हें तेज्या मनान ना, गोंयकारांक युनिवर्सिटीन तुच्छ लेखप, भायल्यांक प्रिफरन्स दिवप, हें सगळें काम सद्या युनिवर्सिटीन चल्ललें आहा। आनी आमी जेन्ना भायले म्हणटा, आमी जेन्ना आवटसायडर म्हणटा तेन्ना आमकां क्वेश्चन घालतात की आमचेच गोंयकार क्वेश्चन करता की तांकां तुमी भायले कित्याक म्हणटा, आवटसायडर कित्याक म्हणटा, आमी तांकां ब्लेम कित्याक करता। ब्लेम ह्या कारणाक लागून करता कित्याक ते गोंयान येतात आपले करियर करपाक, पूण आपले करियर करता आसतना ते गोंयकारांचे करियराची वाट लायतात।
गोंयकाराच्या फ्युचराची ते वाट लायता आनी आपल्या स्टेटींतल्यान लोकांक हांगा हाडटा, आपणाक जाय तांकां गोंयांत हाडटात आनी तांकां बरी बरी पोजिशन दिता, तांकां वयर काडटात आनी गोंयकारांक आमच्या सायडलायन करतात, गोंयकारांक आमच्या शिकोवन घरा बसपाक लायता. आनी आतां तसोच मास्टर प्लॅन ह्या मेननान केल्लो आसा. हे मेननाक जाय गोंयचे डॉमिसायल ह्या युनिवर्सिटीन जॉबाक लागून जे 15 years डॉमिसायल लागता ते डॉमिसायल काडपाचें म्हणून ताका तशें दिसता आनी ताका लागून एक कारण तो सांगता. आनी डॉमिसायल काडलें म्हटल्यार ऑटोमॅटीक कोंकणी लँग्वेजीचे जे क्रायटेरिया आसा, कोंकणी एंड प्रिफरेबली मराठी, हे दोनूय लँग्वेजी काडून उडोवपाचे तेज्या मनान आसा. आनी हो मास्टर प्लॅन तेणें आतां तयार केल्लो आसा. आनी हे केले आसतना तो कितें करता, अशें कितें तरी न्यू सब्जेक्ट्स तो हाडटा जे गोंयांत केन्ना शिकोवकूच ना, युनिवर्सिटीन केन्ना शिकोवकूच ना, अशें ते इंट्रोड्यूस करपाक सोदता सो दॅट तेचे जे मनीस आसा तांकां हांगा एकोमोडेट करपाचें. आनी हो सगळो प्री प्लॅन्ड आसा. आमी डायरेक्ट आरोप लायता की आपले हे जे पोजिशन्स आसा हे ऑलरेडी कोणाक दिवपाचे ते थारलेले आसा, हेंच्यांनी थारयल्लें आसा. गोंयकारांक सायडलायन करून आपल्या मनशांक भितर घालपाक लागून नवे नवे कोर्स इंट्रोड्यूस करपाचो षडयंत्र कॉन्स्पिरसी हांगा चल्लेली आसा आनी ते आपल्या लोकांक हांगा भरतले आनी गोंयकारांक सायडलायन करतले. ही युनिवर्सिटी ही स्टेट युनिवर्सिटी गोंयच्या राज्याच्या आमच्या बजेटाचेर आनी फंडाचेरय चलता. ही युनिवर्सिटी गोंयान इतल्याक लागून केल्ली की आमच्या गोंयकारांक थंय शिकपाक एक मिडियम मेळचें, गोंयकारांक थंय एम्प्लॉयमेंट मेळचें, ते युनिवर्सिटीन गोंयकार तयार जावचे आनी फुडें वयचे म्हणून. पूण आयज हीच युनिवर्सिटी हो मेनन हीच युनिवर्सिटी एक नॅशनल रिक्रुटमेंट एजन्सी कशी यूज करपाक सोदता, जे सगळ्या डॉमिसायल काडून सगळ्या भायल्या लोकांक गोंयांत घेवपाक हांगा युनिवर्सिटीन घेवपाचे आनी एक ऑल इंडियाची युनिवर्सिटी कशी वागोवपाची. आयज जेन्ना हांव म्हणटा की गोंयच्या भुरग्यांक घेता डॉमिसायल दवरला म्हणून रँकींग देंवता, हो जो गोंयचो इन्सल्ट आसा, गोंयच्या भुरग्यांचो जो इन्सल्ट करता, जाल्यार अशे कितलेशे स्टेट्स आसा ज्या स्टेट्सीन ज्या राज्यांनी डॉमिसायल आपल्या आपल्या युनिवर्सिटीन दवरलेले आसा. ते महाराष्ट्रा जावं, वेस्ट बेंगाल जावं, कर्नाटका जावं, कितलेशेच अशे स्टेट्स आसा जेतून डॉमिसायल आहा आनी तेंचें रँकिंगूय बरें आसा. आयज हे आपले कमी लिपोवपाक लागून, आपले इनएफिशियन्सी लिपोवपाक लागून आयज ते गोंयकारांचेर घालता की गोंयकारांक घेता म्हणून रँकींग देंवता. आयज जे आमचें रँकींग आसा ते B++ आहा, ते दिसान दीस देंवत आसा. ते कित्याक देंवता, कित्याक हेंचेर शिक्षण आमचें जे सिस्टम आसा तो इम्प्रूव करपाक लागून, हेंची एफिशियन्सी इम्प्रूव करपाक लागून हेंचो अजिबात भर ना. हेंकां फक्त थंय आपल्या लोकांक रिक्रूट करपाक जाय. जशें गोवा शिपयार्डान जाता, जशें NIOन जाता, तेंच काम हे हांगा करपाक सोदता. म्हणजे गोंयचे पयलींच म्हटल्यार गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट रेशो वाडत आसा, शिकलेले भुरगे आयज बेकार आसा. आनी स्पेशली आयज जेन्ना युनिवर्सिटी नवीन कोर्स हाडपाक सोदता तेन्ना आमचो मेननाक एक सिंपल क्वेश्चन आसा की गोंय आयज जे युनिवर्सिटीन इतले कोर्सीस चलता, ते कोर्सीसान जे भुरगे पास आवट जाता, एवरी इयर जे पास आवट जाता, त्या भुरग्यांचो डेटा, ते भुरगे खंय कामाक आसा, ते भुरगे एम्प्लॉयेबल जाला काय ना, ते एम्प्लॉयड आसा काय ना, काय ते घरा बेकार आसा, हेचो अभ्यास आनी हेचो डेटा आनी हेचो सर्वे युनिवर्सिटीन केला काय, हो पयलीं ते आन्सर दिवपाचो. आयज इतले जे कोर्सीस आसा भितर एका तरी एक खंयच्याय तुमी एक खंयच्याय सब्जेक्टाच्या भुरग्यांक तुमी दिवपाक जाय आसलें की हेचेर तुमी अभ्यास करा म्हणून, हो डेटा तुमी मेंटेन करा म्हणून. आसा आयज डेटा, युनिवर्सिटी कडेन डेटा आसा. हांव मेननाक चॅलेंज करता की तेच्या कडेन जर हो डेटा आसा, जे कोर्सीस ते शिकयता त्या कोर्सीसांच्यान भुरगे एम्प्लॉयड आसा काय ना, आयज ते बेकार आसा काय कामाक लागले, हो डेटा तेणी आवट करचो, आपल्या वेबसायटीचेर, गोवा युनिवर्सिटीच्या वेबसायटीचेर घालचो. जेन्ना एक्झिस्टींग कोर्सान तुमी भुरग्यांक एम्प्लॉयेबल करपाक शकना, कामां दिवपाक शकना, जाल्यार न्यू तुमी जे सब्जेक्ट हाडपाक सोदता ते कोणाक लागून, फक्त तुमच्या मनशांक थंय कामां दिवपाक लागून तुमी करपाक सोदता. आनी ते करपाक सोदता ते सोड, तुमी डॉमिसायल पासून काडून उडोवपाक सोदता. म्हणजे हेतून कितें आहा, प्री प्लॅन जॉब खंय तरी फिक्स जाल्ले आहा. कोणाच्या भाच्याक, कोणाच्या मामांक, कोणाच्या आनी कोणाक चुलत्याक सगळ्यांक जॉब हे फिक्स जाल्ले आहा.
आनी हे केरळाच्यान महाराष्ट्राच्यान गुजराताच्यान आनी खंयच्यान भुरगे हांगा येतले आनी ते हांगा जॉब करतले आनी आमच्या भुरग्यांनी जे कोंकणी उलयता आमचे गोंयकार आसा आमच्या गोंयकारांनी हेंची तोंडां पळोवपाची. आनी हे केन्ना जाता जेन्ना अशे भायले लोक येदे व्हडल्या व्हडल्या पोजिशनाचेर बसता आनी ते गोंयकारांचेर अत्याचार करता. कित्याक तांकां ह्या मातयेचो मोग ना, ते हांगा येयला गोंय एक्सप्लॉयट करपाक. हांव म्हणटा डायरेक्ट हो डॉक्टर हो मेनन कोण आसा पळय हो वायस चॅन्सलर हो येयला गोंय एक्सप्लॉयट करपाक. हिणे आपले करियर केले आनी कितलेच जाणांचे करियर घडयलां आसतलें भायल्यांचें गोंयांत येवन. आनी आतां तो गोंयकारांक काबार करपाक सोदता. गोंयच्या भुरग्यांचे जे ड्रिम्स आसा युनिवर्सिटीन काम करपाचे, युनिवर्सिटीन काम करून भुरग्यांक फुडले ट्रेन करपाचे, गोंयकारांक ट्रेन करपाचे ते जे ड्रीम आसा ते तो काबार करूंक सोदता. आनी हे खंयसरूच जावपाक जायना. आतां आमकां कळोन येयला की आयज फाल्यां आनी परवां नॅकाची जी टीम आसा ही गोंयांत पावली आहा म्हणून. आनी ही टीम गोंयांत पावोन आतां गोंयचे आमचे जे ग्रेडींग सिस्टम आसा आमचे युनिवर्सिटीची जी ग्रेडींग आसा तेका लागून हांगा आयज 3 दिसाचो तेंचो शेड्यूल आसा गोंयांत आनी गोवा युनिवर्सिटी वांगडा मिटिंग्स आसा. हें आजून कोणाक खबर ना, हें आवड जावंक ना. हे पब्लिकान म्हाका दिसता हेच्या बद्दल वायस चॅन्सलरान अजिबात खंयसरूच कोणाक सांगलेलें आमी तरी आयकूंक ना. आतां जेन्ना ही टीम येता तेन्ना ते टिमी वांगडा जे पब्लीक आसा तांकांय इंटरेक्शन करपाक मेळपाक जाय. जे पयलींचे स्टुडंट आसा ते स्टुडंटांकूय उलोवपाक मेळपाक जाय. बाकीचे दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्याचेर वचोन तेंच्यांनी इंटरेक्शन करपाक जाय. जाल्यार हें हो डॉक्टर मेनन कित्याक लिपोवन दवरपाक सोदता? रिजन कितें? ही नॅकाची जी टीम येता ती टिमी बद्दल हें सिक्रेसी कित्याक मेंटेन केला? कितें लिपोवपाक सोदता? जेन्ना नॅक येता तेन्ना तांकां फूल प्रेजेंटेशन करचें पडटा, दाखोवचें पडटा आमची युनिवर्सिटी कशी आसा, आमची तयारी कशी आसा, कितें आमी करता, खंय आमचें चुकता, खंय आमी बरें करता, सगळें दाखोवचें पडटा. आनी तेचेर ते पॉयंट्स दिता आनी त्या पॉयंटा वयल्यान ते ग्रेडींग पडटा. जे आयज आमकां B++ ग्रेडींग पडलेलें आहा. म्हणजे आमचें ग्रेडींग दिसान दीस देंवत आसा. आयज येदी व्हडले आमची एसेंब्ली आसा, हे एसेंब्लीचे MLAs आसा, आमचो आमदार आसा, तशे बाकीचे आमदार आसा. आयज तांकां घेवन हेचें प्रेजेंटेशन जालां काय? बाकीचे जे आमचे रिसर्च करपी स्कॉलर्स आसा जे गोवा युनिवर्सिटीच्यान पास आवट जाला तांकां तेंच्या वांगडा हेचें डिस्कशन जालां काय? आयज जे आमचे बाकीचे भायर जे आमचे कामाक आसात आमचे जे गोंयकार स्कॉलर जे भायर आसात आयज तांकां घेवन तांकां इनवायट करून गोंयच्या युनिवर्सिटीची ग्रेडींग कशी वाडयतले हेचें डिस्कशन जालां काय? तांकां गोंयांत हाडून तांकां हांगा ऑपॉर्च्युनिटी दिवन गोंयच्या भुरग्यांक तयार करपाचो टास्क तांकां दिला काय? काय आमचे गोंयकार हे युजलेस, गोंयकारांची युनिवर्सिटीन करपाची लायकी ना म्हणून अशें इनडायरेक्ट स्टेटमेंट करून डॉमिसायल भायर काडून कोंकणी लँग्वेजीचें कंपल्शन भायर काडून भायल्या लोकांक घेवन फक्त रँकींग वाडटलें ही स्वप्नां दाखोवन हे ड्रीम दाखोवन आमच्या फ्युचराचेर हात घालप हें कितलें सारकें आसा? हो मेनन जो कॉन्स्पिरसी आयज करता पळय हेका ही आमी करपाक दिवचे ना. ताका वॉर्निंग दिता आमी की असले कॉन्स्पिरसी करून गोंयच्या भुरग्यांच्या फ्युचराची हत्या तूं करूं नाका. गोंयच्या भुरग्यांचे ड्रीम काबार तूं करूं नाका. ही युनिवर्सिटी आमची. ह्या युनिवर्सिटी गोवा सरकार फंड करता. तूं फक्त NRF रँकिंगाच्या नांवाचेर डॉमिसायल काडपाक शकना. तुजी खंय इनएफिशियन्सी आसा, तुज्या डिपार्टमेंटाची खंय इनएफिशियन्सी आसा हेचेर लक्ष दी. आमच्या गोंयच्या बऱ्या बऱ्या स्कॉलरांक इनवॉल्व करा. तांकां हाडा, जाय जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टाचेर तांकां घेया 5-5, 10-10 वर्साच्या टर्माक लागून. तांकां घेवन युनिवर्सिटीचें रँकिंग वाडया. युनिवर्सिटीचें खंय चुकता, कितें चुकता हें अंडरस्टँड करून घेया. फक्त ती रिक्रुटमेंट एजन्सी कशी करूं नाका आपल्या सोयऱ्यांक, तुमच्या भाच्याक, तुमच्या चुलत्याक, तुमच्या पुतण्यांक आनी कोणाक घालपाक ती एजन्सी करूं नाका प्लीज. तुमी सगळीं डिपार्टमेंटां सगळे गोंयचे सगळ्यान व्हडले व्हडले इन्स्टिट्यूशन तुमी दिल्लें आसा. ते MPD जावं, ते मागीर गोवा शिपयार्ड जावं, ते NIO जावं, ते पोस्ट ऑफिस जावं, सगळे तुमी दिल्लेले आसा. आनी ही युनिवर्सिटी एक उरल्या पळय ही दिवं नाका. ही आमची, ही गोंयची, ही गोवा युनिवर्सिटी गोंयच्या सरकाराची. आनी हेचेर CM प्रमोद सावंत अजून वगी आसा. तेचो येदो व्हडलो स्टेटमेंट येता आनी CM एज्युकेशन मिनिस्टर CM प्रमोद सावंत हेचेर एक स्टेटमेंट काडिना. तेणे वॉर्न करपाक जाय. जेन्ना CM
व्हडल्या व्हडल्या मिटिंगेक सांगता की स्वयंपूर्ण गोंय करपाक जाय, गोंयकारांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय, गोंयकार 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 करता ते डिफायन करिना ते सोड. हांगा तुजो वायस चॅन्सलर जो तुज्या अंडर येता तो वायस चॅन्सलर स्टेटमेंट करता की डॉमिसायल काडपाक जाय आनी सीएम प्रमोद सावंत हेचेर ओग्गी आहा, एक स्टेटमेंट पासून करिना. हेचो मिनींग कितें की तुमकां वयल्यान खंयच्यान तरी सेंटराच्यान हें येयलां आसतलें, ऑर्डर येयला आसतली की भायल्या लोकांक आपल्या कोणाच्या एमपीचो भाव आनी कोणाक कोणाक हांगा भितर घाला, तुमी कोणाचो चेडो कोणाचें चेडूं तांकां भितर घाला आनी गोंयचे युनिवर्सिटीचे जॉब काडून विका म्हणून. हे खंयसरूच जावपाक जायना. हेचो आमी निशेध करता. आमी चॅन्सलराक ताका वॉर्नूय करता की जर तूं दिसता तुका हे डॉमिसायल काडटलो तूं आनी तुज्या कडेन शक्य आसा तें जावपाक आमी दिवपाचें ना. आमच्या वांगडा आमचो एमएलए विरेश बोरकर आसा. आयज हांव मागता विरेशा कडेन, कित्याक तो युनिवर्सिटीच्या सायडीच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो रावता. तो जेन्ना असेंब्लीन आसता, जेन्ना हे फंड जेन्ना डिस्कस जाता तेन्ना ते अप्रूव हे सगळे एमएलएच करता, असेंब्लीच करता. हांव मागता विरेशा कडेन की तेणी फंड्सा बद्दल आनी युनिवर्सिटीच्या ह्या स्टॅपा बद्दल ब्रीफ करचें. सगळे प्रेस भावंक येवकार. आतां जशें आमच्या अध्यक्षान मनोज परबान सांगलें आनी हेजो स्टेटमेंट जो वायस चॅन्सलरान केल्लो आसा डॉक्टर मेननान, हेजो निशेध आनी जे आयज तो म्हणटा की फॅकल्टी जे आसा ते भायरसून भरपाक शकता आनी डॉमिसायल तुमी पळयता कितल्याच स्टेटीन आजून पर्यंत आसा, जावं ती वेस्ट बेंगॉल आसूं, जावं ते गुजरात आसूं, जावं ते महाराष्ट्र आसूं, जावं ते केरला, जी वायस चॅन्सलरची होम स्टेट आसा, ह्या स्टेटींनी आजून पर्यंत हो जो डॉमिसायल क्रायटेरिया आसा हो आजून पर्यंत आसा. हो जो डॉक्टर मेनन आसा हेका पयलू म्हणजे तेणें आपणाच्या स्टेटीन वचून सांगपाक जाय आसलें आनी तेजे स्टेटीन समज हे सांगलेलें जाल्यार ताका कसलो बॅकफायर जातलो तो ताका कळटलो आसलो. कित्याक आयज अशें दिसून येता की माती मोव आसा म्हूण खणपाचें. हो मिनन जो आसा तो एवरी टायम हेजे पयलू एक स्टेटमेंट केल्लो तेणें, तेन्नाय अशेंच करतालो तो की हांगा खंय आमी फाटीं उरल्या बिकॉज ऑफ डॉमिसायल हें म्हणून. आनी आतां परत एकदां स्टेटमेंट केला. जो क्रायटेरिया आतां हेज्या पयलू पासून जो आमचो NRF रँकींग जी आसा ही हेज्या पयलू पासून हाय आहली, वयर आहली, आनी तेन्ना होच क्रायटेरिया आहलो, डॉमिसायलाचो जो क्रायटेरिया आहलो तेन्नाय आहलो. आनी आतांच कशें हें जालां, जशें मनोजान पूर्णपणान एक्सप्लेन केलें की डिफरंट सिच्युएशन आसा, डिफरंट एरियाज आसा, खंय काम करपाक जाय आसलें रिसर्चा सेक्टरान जावं लायब्ररी सेक्टरान, डिफरंट सेक्टरान काम करपाक जाय आसलें, हें जें काम आसा हें सारकें करूंक ना आनी ताका लागून खंय ना खंय हें आयज सकयल देंवल्या. पूण एक दिसून येता की गोंय सरकार आमचो बजेट जो आसा तो गोवा युनिवर्सिटीक दिता. आमच्या विधानसभेन ह्या बजेटाक एलोकेशन जाता आनी जे गोवा युनिवर्सिटीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसूं जावं मेंटेनन्स आसूं जावं बाकीची कॉस्टिंग आसूं, ही कॉस्टिंग गोंय सरकार दिता. जो आमचो टॅक्स पेयर मनी आसा हो पयसो आयज गोवा युनिवर्सिटीक वयता. आनी हांगा होच वायस चॅन्सलर डिमांड करता की भायरसून आमकां फॅकल्टीज जाय, भायरसून हाडपाक जाय. म्हटल्यार जेन्ना स्वयंपूर्ण जो सीएम प्रत्येक वेळा म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय करपाक सोदता आमी, आमच्या गोंयकारांक पयलो प्राधान्य दिवपाक सोदता आनी गोंयकारांक फुडें व्हरपाक सोदता, हितून उरलां आनी कितें. गोवा युनिवर्सिटीक ह्या बजेटान 200 कोटी फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक येयल्ले. जे डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट जो आसा म्हणजे डेव्हलपमेंट करपाक लागून इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हेकाच फक्त 200 कोटी घाले, प्लस 100 कोटी एन्युअली बाकीचे जे आसा ताका ऑलमोस्ट 100 कोटी प्लस ह्या गोवा युनिवर्सिटीक मेळटा. आनी जेन्ना हो सरकाराचो पयसो जो आसा, जो सरकार टॅक्स पेयर मनी आसा तो हांकां मेळटा, तेन्ना गोंयकारांक म्हटल्यार गोंयकारांची प्रायोरिटी मेळपाक गोंयकारांक दिवपाक जाय बट ते दिवपाक सोदना. गोंयचे जे रिसोर्सीस आसा, जागो आसा, जावं बाकी जितले रिसोर्सीस ह्या गोंय युनिवर्सिटीक यूज जाता, हे कित्याक लागून यूज जाता, कित्याक गोंयच्या भुरग्यांचे खंय ना खंय बरें जातलें, गोंयची जनतेचे गोंयकारांचे बरें जातलें आनी गोंयकारांक बऱ्या हितून कामां मेळटली, धंदे मेळटले. पण हांगा अशें दिसून येता की गोंयकारांची आयज मात्तूय चिंतिना. आयज हे जे चिंतता हे आपणाचे स्वताचे चिंतता. जशें एवरी टायम तांकां दिसता की आपणाचे खंयचे फॅमिली मेंबरांक हाडपाचें हांगा भरपाचें. जी क्रायटेरिया हे काडपाक सोदता ही स्वताच्या बेनिफिटाक लागून आसा. आनी आमी हांकां परत एकदां वॉर्न करता की बाबा तुमी फकाणां करची न्हू. आमी खूब ओगी रावले, आतां ओगी रावपाचें ना. तुमकां कितें धडो शिकोवपाक जाय फूल धडो शिकयतले. कारण अशें जाल्लें आसा तुमी कोंकणीक बसून व्हॅल्यू दिना, थंय जो हो वायस चॅन्सलर आसा इतलीं वर्सां आसा मात त्या कोंकणीक बसून व्हॅल्यू दिना. सो हितून अशेंच कळटा की बाबा हांकां मात्तूय पडलेलें ना. आयज गोवा युनिवर्सिटीन
कितलेशे गांव दत्तक घेतल्या, तितून आमच्याय मतदारसंघाचो एक गांव आसा. पण केन्नाच हांव बींग अ लोकल MLA म्हाका केन्नाच आपोवन हाडूंक ना. जावं कितें करपाचें आमी डेव्हलपमेंटल वर्क तुम्ही पळयता आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी मतदारसंघात जावं विलेज पंचायतीत एक डिफरंट डेव्हलपमेंटल वर्क्स हे चालूच असता. पण गोवा युनिव्हर्सिटी जेन्ना म्हणटा की आमी एक गांव दत्तक घेता आनी गांव दत्तक घेता आनी ते गांवाचे कितें उदरगत करपाचें आसता, ती उदरगत गेली खंय आनी कित्याक लागून करता तुमी, कित्याक लागून म्हणटा कितलेशे गांव तुमी ऑलरेडी घेतलेले आसा दत्तक आनी त्या गांवांनी केला कितें तुमी, हो एक व्हडलो प्रश्न चिन्ह आसा. कित्याक स्टेटमेंट आउट करता आनी आमी दत्तक घेतला, तसो श्रीपाद नायक म्हणटा आपणान गांव दत्तक घेतले, ते गांव तशेंच आसा, ते गांवांनी अजून पर्यंत काय जावना. आनी सेम थिंग गोवा युनिव्हर्सिटीन गांव दत्तक घेतले म्हणटा तेय तशेंच आसा, थंय गांवांनी तेंच्यांनी स्वता कांयच डेव्हलपमेंट करूं ना. सो गोवा युनिव्हर्सिटीन जेन्ना आमी बींग आमदार, हांव आमदार, बाकीचे जितले आमदार आसा त्या आमदारांक कॉन्फिडन्सान घेवन, कित्याक गोंयच्या प्रत्येक काना कोपऱ्यांतल्यान आयज थंय तरणाटे भुरगे जे आसा ते शिकपाक येता. सो सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन कितें ना डिफरंट कितें करता, कितें करपाक जाय हें मिटींग घेवन उलोवपाक जाय आसलें. आनी हें जे डॉमिसायलाचो एक व्हडलो क्रायटेरिया आसा, हो व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेन्ना फॅकल्टी आमी भितर घेता हो क्रायटेरिया पासून तुमी लोकांक सांगिनासा म्हणल्यार जे आमदारांकूच तुमी सांगिना आनी आपूण जाय तशें मनोवपाक सोदता. हितून अशें दिसून येता की हांकां वयरसून कितें दबाव आसा. हे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जो एड्युकेशन मिनिस्टर आसा तेजो आजून पर्यंत एकूय स्टेटमेंट आउट जाल्लो ना की बाबा चल्लां तरी कितें, गोंयांत गोंयकार उरपाक जाय काय हांकां भायल्यांकूच हाडून दिवपाचें. प्रत्येक वेळार तुमी भायल्यांक जाय तशी पॉलिसी करपाक सोदता, भायल्यांचे जे उदरगत आसा ती पयलू चिंतता आनी गोंयकारांक फाटीं उडयता. अरे गोंय उरतलें कितें आनी गोंयकार उरतले खंय. म्हाका याद येता कित्याक एक जो फॅकल्टी आसा तो फॅकल्टी एक वन ऑफ द बेस्ट म्हणूंक शकता, कित्याक तो भायल्या स्टेटीन एक बऱ्या रिसर्च सेंटरान आसा. आनी जेन्ना तेणेन अप्लाय केलें हांगा ह्या गोवा युनिव्हर्सिटीन अप्लाय केलें तेका हांगा घेवंक ना, पूण भायल्याक पयलू प्रिफरन्स दिलो. भायल्याक हे पयलू प्रिफरन्स दिता. म्हणल्यार जेन्ना कोण हांगा भितर काम करता म्हणल्यार आनी एकटो जो आसा तो एक्झिस्टींग काम करतालो तेका हॅरेस करून 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 तेका मेमो काडून 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 तेका भायर काडलो. जो गोंयकार स्वता जावन कित्याक दुसऱ्याक खंय ना तांकां त्या पोस्टाक भितर घालपाक जाय आसलो भायल्याक. सो अशें दिसून येता की ही गोवा युनिव्हर्सिटी आसा ही भायल्यांक लागून स्पेसिफिकली कायदे करपाक सोदता आनी ते कायदे इम्प्लिमेंट करपाक जे एक्सक्यूज दिता म्हणल्यार हे ब्लेम गेम घालता की बाबा डॉमिसायल आसा म्हणून आमची उदरगत जायना, आमचे जी रँकींग आसा ती वाडना, ही कंप्लिटली फॉल्स आसा. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो प्रत्येक वेळार गोंयकारांची हित राखपाक लागून उलयता आनी हो जो आसा तो व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक गोवा युनिव्हर्सिटी एक गोंयचो सगळ्यांकून मेन घटक म्हणूंक शकता. कित्याक हांगांतल्यान कितलेशे बरे बरे जे रिसर्च जो आमचो रिसर्च आसा, IT आसा जावं डॉक्टरेट आसा हे सगळे भायर सरता. सो हो एक खूब इम्पॉर्टंट घटक आसा आनी आमी कशेंच खोपोवन घेवपाचें ना. आमी हेजो निशेध करता आनी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंता कडेन मागता की बाबा तुवें आपणाचें तोंड जें आसा तें उगडें करचें, तुवें हेजेर स्टेटमेंट करचो आनी तुवें सांगचें की बाबा हे कितें चल्लां सद्याक गोवा युनिव्हर्सिटीन आनी हात वयर काडचें न्हू. कित्याक गोवा युनिव्हर्सिटी हांकां लागता तांकां लागता, गोवा युनिव्हर्सिटीक आमी पयसो दिता, टॅक्स पेयराचो मनी दिता. सो ह्या पयशाचो हिशोब जो आसा तो आमकां मेळपाक जाय आनी हेजो पूर्णपणान आमी निशेध करता. आनी हे समज फुडें हो मिनन जो आसा तो फुडें करतलो जाल्यार आमी रस्त्यार येवपाक फाटीं रावची ना, आमी रस्त्यार येतले. थँक्यू. सो तोवूय एक भायलो आसा, तेणेन आपल्यान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवप रँकींग घेवप. तेजी तेच रिस्पॉन्सिबिलिटी तेणी आपल्याचेर घेवपाक जाय. कित्याक वायस चॅन्सलर तो आसा तो काडटा आनी तो गोंयकारांचेर धुकलता पळय, हो गोंयकारांचेर इन्सल्ट आसा. म्हणजे हांकां कितें जालां भायल्यान जे येता पळय हांकां गोंयकारांक थर्ड क्लास ट्रिटमेंट दिवप, गोंयकारांक एक नालायक कशें ट्रिटमेंट दिवप, म्हणजे गोंयकारांची लायकीच ना अशें चिंतप आनी तेचो पिक्चर क्रिएट करप आनी आपल्या मनशांक भरप, हें तेजें चल्लां. आनी हेचो हो जो तेणी गोंयकारांचो जो इन्सल्ट केला पळय एक्चुअली हेणी माफी मागपाक जाय गोंयकारांची. कित्याक हेच्या पयलीं गोंयकार हेचो रँकींग वयर आसलो तो देंवला कित्याक हेचे इंटरनल रिजन्स आसा जे तुमकां आमी सांगले थोडे रिजन आनी खूब रिजन्स आसतले. सो आमचो डिमांड इतलोच आसा की हो जो मेनन आसा पळय जे आयज स्टेटमेंट केला तेतूंतल्यान तेणी माघार घेवची आनी जे डॉमिसायल आसा ते काडपाचो जो विचार केला तो विचार तेणी रद्द करचो. तें चिंतपाचें सुद्दां ना आनी तें जर तो करपाक सोदता जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स सगळ्यान पयलीं तेच्या फुड्यान आसतली. प्रोटेस्ट जर तो जर तेणी केले जाल्यार 100% प्रोटेस्ट करतलेच आमी, कित्याक हें आमी खोपून घेवपाचें ना. आनी आतां नेकाची टीम येयला, आतां पळोवया गोंयचें रँकींग तेजें कितें जाता आनी कितें ना तें. एक्चुअली हें सगळें MLA कडेन डिस्कस जावपाक जाय आसलें, CM कडेन प्रेझेंटेशन जावपाक जाय आसलें. हें जालां काय आमकां खबर ना, जर CM कडेन जाल्यार बाकीच्या MLA कित्याक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना हें आसा.
सो हें सगळें जर जावंक ना जाल्यार ते तेणी करपाक जाय. हो खूब कितें कितें हायड करता. हो जो मेनन आसा आयज जर तूं पळयत मिनिट्स ऑफ मिटींग तेंचे 2024 आसा. ते ECचे जावं एक्झिक्युटीव कावन्सिलाचे जावं एकेडमीक कावन्सिलाचे जर तुमी पळयत वेबसायट ओपन करीत जाल्यार तेंचे 2024 जुनाचे अपलोड जाल्ल्या. त्या नंतर 2025 मेरेन आतां 1 वर्स जालें तेणी मिनिट्स अपलोड करूंक ना. 1 वर्स लागना मिनिट्स अपलोड करपाक. म्हणजे हो कितें तरी लिपोवपाक सोदता. जे गव्हर्मेंटाचे फंड्स येता सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो फंड येता इन्फ्रास्ट्रक्चराक तो पासून तेचे कितें करता कितें ना हेची ट्रान्सपरन्सी वेबसायटीचेर मेळना. म्हणजे हांगा कितें तरी गोलमाल चल्ला आनी हो गोलमाल लिपोवपाक लागून हे सगळें आसा तें खापर आहा ते गोंयकाराच्या खड्ड्यार थापपाचें हें मेननान डिसायड केल्ल्या. रिसेंटली गोवा युनिवर्सिटी फाउंडेशन डेयार गव्हर्नर ऑफ केरला राजेंद्र आर्लेकर ताणें म्हणलें गोवा युनिवर्सिटी शूड फोकस ऑन गोंयांत कित्याक लागून बेनिफीट करता तुमी, गोंयांत लागून कितें रिसर्च करता, गोंयांत लागून भुरगे कशें तुमी फुडें काडटा तेजे विपरीत आतां हो स्टेटमेंट. करेक्ट एक्झॅक्टली हें तेंच चल्लां. कित्याक आयज युनिवर्सिटी जेन्ना आसा युनिवर्सिटीन जेन्ना डिफरंट तुमकां जंय सांगलें खुबशे सब्जेक्ट आसा आनी प्रत्येक स्कॉलर थंयसर रिसर्च करता. ते रिसर्च जेन्ना करता तेन्ना गोवा रिलेटेड रिसर्च थंयच्यान प्रमोट जावपाक जाय. लायक गोंयचे आयज मेगा प्रोजेक्ट आसा. ह्या मेगा प्रोजेक्टांक लागून गोंयचेर कितें हें जाता तेजो रिसर्च जावपाक जाय. उदकाचो बाबा कितें आमकां शॉर्टेज पडटली उदकाचो कितें प्रॉब्लम आहा तेजेर रिसर्च जावपाक जाय आसलें. गोंयची आमची डेमोग्राफीक आयज हिस्ट्री सब्जेक्ट शिकता आमी, जॉग्राफी सब्जेक्ट शिकता, अशे कितलेशे लँग्वेज सब्जेक्ट शिकता. सो भितर गोंयचेर बाबा गोंयचे कल्चरल जिनोसायड कसो जाता हेचेर रिसर्च जावपाक जाय. गोंयच्या डिफरंट सब्जेक्टांचेर हेचेर रिसर्च जावपाक जाय. तो रिसर्च सोडून हांकां आपले लोक थंय घालपाक जाय. कित्याक एम्प्लॉयमेंट हांगा एजन्सी जाल्या ही. गोंयांत जी डिपार्टमेंटां आसा ती गोवा शिपयार्ड जावं नाल्यार हे जे आसा पळय हांकां आपल्या लोकांक भरपाचे एजन्सी रेक्रुटमेंट एजन्सीज जाल्या. आनी हे कोण जाला हे HR मॅनेजर जाला. हे वायस चान्सलर न्हू हे HR मॅनेजर. आनी HR मॅनेजर हे फक्त आपल्या लोकांक हाडपाचे एजंट कशें वावरता. सो हें बंद जावपाक जाय. जशें केरला गव्हर्नर जो आर्लेकरान जें सांगला पळय तें एक्चुअली जावपाक जाय पूण तें हांगा जायना आनी तें तेणी मनार घेवपाक जाय. फाटल्या दिसांनी तो इशू जालो पेपर लीक कितें जालेलो पळय तुका दिसना हांव इशू आहा पळय ते रँकींग देंवयता काय इश्यूज भरपूर आसा. आयज की हांवूय त्या युनिवर्सिटीन शिकला हांवेनूय पळयला तेची युनिवर्सिटीचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें आसा भितर थंयसर कितलो थंयसर सिरियसनेस आसा कितें आसा हें सगळें आमी पळयत आसा. तेतून भरपूर चेंजीस करपाची गरज आनी तेकाच लागून आयज जशें विरेशान सांगलें जो स्कॉलर थंय येवन काम करपाक सोदता जो आयज बऱ्या हितून काम करता तांकां हांगा ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. हांगा ते कोणाक हाडपाक सोदता जेंकां ते तेंचे बूट पॉलिश करतले पळय तांकां ते हाडपाक सोदता. हांगा तेंच्या अंडर रावतले पळय तांकां ते हाडपाक सोदता. म्हणजे जे गोंयकार तांकां क्वेश्चन करता ते गोंयकार नाका. जे गोंयकार युनिवर्सिटी बरी करपाक सोदता ते तांकां नाका. तांकां रँकींग दिवन गोंयकाराचेर ते घालून आपल्या मनशांक भितर घालपाक जाय. ही कॉन्स्पिरसी चल्लेली आसा. हें सगळे कडेन चल्लेलें आसा. आनी हे भायले जे गोंयांत येतले पळय जो मेरेन हे भायले व्हडल्या व्हडल्या पोजिशनाचेर आसतले हेच करतले. म्हणून आमी ह्या भायल्यांक ब्लेम तेका लागून करता. कित्याक तांकां मातयेचो मोग ना. ते येयला गोंय एक्सप्लॉयट करपाक गोंयांत येवन आपले लायफ सेटल करपाक आनी आपल्या सोयऱ्यांचे आनी आपल्या फ्रेंडांचे आपल्या स्टेटींतले तांकां हाडून हांगा सेटल करून दिवपाक. तुम्ही एज्युकेशन मिनिस्टरा कडेन विचारतले एक्सप्लेनेशन ऑर क्लॅरिफिकेशन. हय आमी तेच्या कडेन आतांच मागता की तेणे हेचेर असेंब्लीन तो विशय येतलोच. कित्याक आतां असेंब्ली आसात पूण हेच्या पयलीं कित्याक असेंब्ली जाता म्हणसर आनी टायम आसा. सो CMान हेचेर स्टेटमेंट करपाक जाय. कित्याक येदे व्हडले स्टेटमेंट जेन्ना वायस चान्सलर करता आनी एज्युकेशन मिनिस्टर वोगी आसा पळय हें जावपाक जायना. हांव प्रेसा कडेन मागता जेन्ना CM तुमकां आतां नॅक्स्ट मेळटलो तेन्ना हांव क्वेश्चन करा तेका डॉमिसायलाचेर हो जो स्टेटमेंट केला हो सारको आसा काय ना. तेचें म्हणणें कितें आसा डॉमिसायल काडून उडोवपाचें गोंयकारांक बेकार दवरपाचें काय ना भायल्यांक हाडपाचें काय ना तेणी आन्सर करपाक जाय. तोंड बंद करून रावपाक शकना CM. तुमी चान्सलराक मेळटले आमी सद्या तरी ना की आतां असेंब्लीन आसा असेंब्लीन मेळ्ळ्या उपरांत आमी तेच्या कडेन कितें मिटींग करपाक जाय. कित्याक तो जर फुडलो कितें स्टेप घेता ते पळोवपाक जाय. आतां 3 दिसाची नेकाची तेंची विजीट आसा ती जाल्या उपरांत मागीर फुडले स्टेप कितें आहा ते आमी डिस्कस करतले. मागीर काय आयडिया ना पळोवंक ना तें. ओके म्हाका काय आयडिया ना कित्याक हांवें खंय पळोवंक ना तें. पूण जर तें जालां जाल्यार इट्स व्हेरी रॉंग. तें जावपाक जायना. कित्याक हांगा भुरगे शिकपाक येतात रॅगिंग करपाक न्हू. तो कोणूय करूं मागीर तो गोंयकारान करूं नाल्यार भायल्या स्टुडंटान करूं इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. आनी तें ना म्हाका नो आयडिया. सो हांव तेजेर डायरेक्ट कमेंट करपाक शकना कित्याक हांवें तरी तें खंय पळोवंक ना आनी आयकूंक ना.